मॅडम आज कितें लागून एकठांय जालें? आमगे हिंगा उदक बोलोलें आनी आमगे शेत कुसलोली तेक लागून आमी सगळीं शेतकार एकठांय जालो आहाय. आनी काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाता. आमी हिंगा पंचायतीक कंप्लेन केलें ना आनी पंचायती सांगलो ना मू सगळें एक कंप्लेन केलो ते सगळें आहा. सरपंचाक कंप्लेन केलो ते आहा, वॉर्ड मेंबराकूय सांगलो आहा आनी सरपंच जाणा इतू तेगे सायन आहा लेटर हेड आहा. आनी काल एकलो मनीस मुटा आम कांय केलें ना मू तो नोका आसतना तो उलयता जायतें आनी तो म्हणटा आमी शेतकार न्हू म्हूण आमी शेतकारां आम पळय शेतां पळय रेबोड काडयला आनी शेतां काम केलां न्हू तेणें म्हाका दिसता ते मेरेचे पांय देखून दवरना आसतलो. आनी तो आम तलाट्या सरपंचान 20 तारखे जालो ते सरपंचान तलाट्या रिपोर्ट केलो. तलाट्यान सगळ्या तेंगे ग्रुपांक घायलें. सो ते कितें म्हूण लागोलें एप्लिकेशन कर मू एप्लिकेशन बी कोत म्हळ्यार ते आमकां 8 दीस जाले. सो आमी मिडियाचे घायलो तेशें कोण म्हाका आमगे काजनान फोन केलो म्हाका फिला तुमी कितें जालें थिंगा तेदो हांवें सांगिलें आमगे अशें जालां सो तुका हेल्प करपा जाय म्हणून हेल्प केलें आमकां उपकार जाता. सो तेणें MLA बेनावली कोण MLA एप्रोच जालो आनी तेणें हें काम केलें. तेणें एक काम केलें म्हूण तेका आमी सगळीं शेतकारांक काळ जाणतन तेका देव बरो कर म्हणटाय. कित्याक आमगे हितू बोगले आसतना 8 दीस देखून हें बेरपाटी बुडोन आसलोलें तेदो कोणाक खबर ना आनी कोणें चोव ना. तेदो आमकां हेल्प केलो जाल्यार आमकां तें बरें जाता आसलोलें. म्हजें नांव सांतान मारिकिना. तुमगे आतां MLA वेंजीन सोडले न्हू? हें आमगे MLA वेंजीन सोडे. पूण ती सोड थिंग सोडटाली तुमी काय मुखार सोडटाली? ना सदां सोडटालीं थिंगा सोडटालीं आमी थिंगा सोड थिंगा सोडटालीं. ही लोकांक खबर ना ती वयली आहा ते लोकांक खबर ना. शेतकारांक खबर आहा कितें जाता आनी हूंय वताली ती शेतकारांक खबर आहा. वयर सावन बसोन ते कोणाक खबर ना. आनी समज कोणाकूय एक एक्सिडेंट जालो तो आम ती कॉन्स्टिट्युन्सी चोयनाय न्हू कोणूच चोयना हूंय आठ एक्सिडेंट जालो जाल्यार आमी ताका हेल्प करपा हेल्प पावताय. आनी पावल म्हूण एका तेका उलोवप हें सारकें न्हू न्हू. 8 दीस जाले हूंय आसलो कितें खबर जालें जाल्यार सगळें पावता. ही खबर पावना हें बेरपाट हिंग बुडोल म्हणून तोंडवाड्याक नानूको बुडोल म्हूण खबर ना आनी पंच आनी सांगता खबर ना मू नानूगे GM पोती घाता थिंगा तेंगे गेस्टां वचपाक. तेदो हांवें तेका विचारलें तुवें पोती कोणा सांगून घाता वॉर्ड मेंबर सांगीन हूंय जाल्यार वॉर्ड मेंबरा चोयन नासतना आनी खबर नासतना केश पोती घालपा लायलें तेका. ते गांव सांबाळपा भोंवता गांव सांबाळनाका पयलो वॉर्ड सांबाळ आपल्यागे वॉर्ड सांबाळपा जाय गांव मागीर सांबाळपाचो. सांगोन सांगलो ना म्हणपा जायना न्हू. म्हजें नांव सांतान मारिकेना डिसिल्वा. 19 आमगेर सायन्सा 5 वरांचें हारोट बोलें आमी म्हळें एक दीस गेलो ब्रेस्तार जालो फ्रायडे 20 तारखे हांवें इल्मा सांगिल्लें 10 जावन मनीस आहाय साट्याक सांगता आसता हांव विटनेस आहाय मुखार 10 जावन हारोट बोल म्हूण तें ओई म्हळ्यार तें गेलें. मागीर सॅटरडे म्हाका सरपंच मेळ्ळो शेता कडेन. सरपंच म्हळें मातशें एक काम कर रे म्हळें आमगे हारोट बोल म्हळें. हारोट बोला हूंय तो सांगता आपण चोयची. हांवें फिला फोन मारलो फिला मातशें जात जाल्यार शेवाड्यार आमगे शेत कुसतलें आमी रोयलें ती कसलें फायदो ना मू. फिलान कितें म्हळें शेवाड्या मनीस येयलो थिंगा. शेवाड्या मनीस येयलो थिंग पुलीस केसो वचपा दिना. पुलिसीन काडलो थिंग कोलवा पुलिसी फोन मारलो. कोलवा पुलिसीन कितें केलें कलेक्टरां वच म्हणूं लागलो. कलेक्टर म्हणूं लागलो CRZ वच म्हूण. CRZ हें सगळें करपाचें आमी रावपाचें. सरपंचान आनी हो येयलो आनी एप्लिकेशन हेंचें आमकां एप्लिकेशन आहा सरपंचान सायन बायन मारलो आहा तें सगळें आहा आमकां हेंचें. CRZ परमिशन घेवपाक हय सगळें करपा आमकां सरपंचान हेल्प केलो. सरपंच घेवन गेलो फिला आनी मागीर आमी कितें केलें थिंगसोन पोतोन येयलीं. संडे हांव 8 जावन आमगे सगळे 9 जावन लोक थिंगा होणपाक गेलीं बेलिजा होणोन आमगे हात दुखोले उदक वचपा लागलें आमी सोडीं येयलीं घारा. मांडे आमकां केशें उठोवंक जालें ना आनी आमी मांडे गेलीं नाय. ट्यूजडे हांवें सायन्सा 3 वरांचेर आमी गेलीं सगळीं. आमी वयता आसतना म्हाका नानून गेलो पिकअप मेळ्ळो. ते पिकअपान ते मान्यान हें मात देंवयतालें. मान्या सांगिल्लें ही मात ही थिंगा देंवय नाकाय हे पोती घालनाकाय. तो म्हणलो आमगे गेस्टां वचपाक जाय म्हणून. हांवें सांगिल्लें हांव ओग्यां गेलें आनी ताका सांगिल्लें तेणें फोन मारलो मॅनेजराक हांव उलयलें. मॅनेजर म्हणूंक लागलो वय अशें करपाचें म्हणूंक लागलो. आनी आमी मागीर एडे गेलें. एडे आमी होणोंक लागलीं. होणोन आमी इतल्यान भितर गायलें
मेणभर भितर घालें उदक वचपा लागलें उदक वचपाक लागलें मागीर रातीक हाय टायट जाली तें उदक बंद जालें मागीर बंद जालें आनी हांव परतून येयलीं मागीर आमी फ्रायडे सकाळीं मान्यांगेन आयको गेलीं फ्रायडे आयको तें जालें आतां कितें जालां फुगडें दुसरे फ्रायडे तें आतां 8 दीस जाले दुसरे फ्रायडे हांव मान्यांगेन गेलें मान्यांगेन गेलो कोणें म्हज्या फाटल्यान एकलो चार येता 4 जाण मान्यांगेन ते हांव कांय वळखना तो चार म्हणलो आंटी ही हांड खंय हळपाची बाबा हिंग हळोन चोयल म्हूण सांगिलें आतां मातशें मुखार वयताय म्हणें ती कोण म्हळें म्हाका जाणटेल्यान सांगिलें म्हळें दीप आहा थिंगा हळपा जाय म्हूण थिंग आमी सकाळीं 8 वरांचेर लागलोलीं ती सायंसा 2 वर दिगा हांव थिंग आसलोलीं आनी थिंग आमी होणां उब रावन आनी तें होणोन तें भितर वचोन उदक गेलां थँक्यू कोण होडील तें हेल्प केलें तुमकां वेन्झीन तेणें हेल्प तो केला गेलेलो आणि आनी ही क्रीक धाकली क्रीक न्हू नाळा धाकलो नाळा न्हू ही व्हडली हे उदक वचपा वे ते उलयत तेश न्हू हांडी म्हणटाय तेका ही धाकली क्रीक आनी कितें इदें होडपाचें आम चोयलें तें फोण चोयलें तें तेश करून उलयलें म्हळ्यार जायना ते थिंगा येन चोवपा जाय येन चोयतरी मागीर उलोवपा जाय थिंग बसून उलयलें कांय कंप्लेन केलो ना एक सांगना म्हळ्यार जायना सगलें आहा मुको रिकॉर्ड आहा सगलें आहा स्टॅम्प आहा डेट बीट सगलें आहा खबर ना जाल्यार तेणें पंचायत विचारपा जाय आसलोलें तुमकां रिपोर्ट कित केलां तुम कित केलां कित विचारपा जाय आसलोलें पंचायतीन तुमकां हेल्प केला सरपंचान ओन्ली सरपंच केला पूण डेप्युटीन केलें ना डेप्युटी केला ना डेप्युटी आमगे बोर्ड मेंबर तेणें केलें ना तें ओटला हेल्प कोत्ता थिंगा रिपोर्ट कित केलां तुम कित केलां कित विचारपा जाय आसलोलें पंचायतीन तुमकां हेल्प केला सरपंचान ओन्ली सरपंच केला पूण डेप्युटीन केलें ना डेप्युटी केला ना डेप्युटी आमगे बोर्ड मेंबर तेणें केलें ना तें ओटला हेल्प कोत्ता थिंगा ते पोती घालन दिवपा ते तेका हेल्प कोत्ता तेश कोन्न उदक केन्ना येतालें आनी हांव वचोन ती हांड हुडाली थिंगा पळय थिंगा हुडाली आतां ते म्हणटाय ती एश कोन्न थिंग हुडपा न्हू हिंग हुडपा न्हू तेश कोन्न तें हें कोत्ताय कंप्लेन कोत्ताय आनी आमगे शेतां एश कोन्न मुगे शेतान थिंगा तितू पयस मुगे शेत म्हणटा आमगे शेतां केन्ना उदक कोण आहलोलीं आतां पात मुगे शेतां उदक कोण मुगलें शेत कुसोलां थिंगलीं कुसलें आनी थंय सगळीं एकठांय जावन जाय तें कोत्ताय बगून पिला आनी थंय सगळीं बराबर आहाय आतां उदक गेलें तुमगे न्हू सगळें गेलें आनी कुसतो आहलोली आनी उदक वचोन हांवें काल देखून काल 3000 शेत रोयला काल उदक वचोन ना जाल्यार तें आमकां तें जायच नासलोलें आतां तेणें आमकां हेल्प केलें म्हूण आनी एक पावटी तेका हांव काळजांतोन देव बरें कर म्हणटा आनी थँक्यू कित्याक एसो हें जाचें कित्याक तें चोयल ना तें कोणाक गेलें तो बुडोता ते मनशा तो हेल्प करपा पावला हिंग बसोन तें जायना बसोन तें बेश्टें तोंडान उलयलें म्हळ्यार जायना तें मॅटर थिंग येवपा जाय आतां तोय येयला तो आपल्यागे ती मायलेज बी घेवपा तेसोय कामा येयलो ना तो आमकां शेतकारांक हेल्प केला आपयला ना तेका मुगे कजनान तेणें सांगिलें थिंग एशें जालां एश म्हण तेणें मुको जालां हेल्प करपा जाता हांवें म्हण हेल्प केलें आमगे उपकार एश म्हणून सो तेश कोन्न येयलो तो चोपा तेंक जालें ना की तूं और देख म्हणटा और तान तीन करपलें सारकें आतां तुमगे शेत ओके आहाय ना पिड्यार पिडेर कोत रोवपाची आतां आमी एक एकल्यान 15 हजार घायले आनी ते आमकां कितें करून घालपा जाता आमी शेतकार न्हू आमकां तांबूय ना न्हू तांब ना घायलो तें गेलें तांब कितें दिवपा पडटलें तें जें आमी रोयलां तें तुम गव्हर्मेंटा मागपा जाय न्हू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा गेलें कितें कोताय रिपोर्ट कोताय आतां घालपा चोयता हातीच्यान जायना तें हातीन चोय एशें होडयलो तेशें हांवें चोयलें तें कितें म्हळ्यार सीआरझेडाचें परमिशन गेलें तुमी घालपाक परमिशन घेतली ना तुमी आतां पेपर कितें पळय सीआरझेडा पयलें परमिशन कितें आमी 10 वर्स म्हणे आमी शेवाड घालून कोतालीं आतां आमकां जायना आतां आमगे सगलीं गेलें घरांतूं सगलीं भरपूर येता ती आमी ती चोयल्या ती कितू लिबरालो आहा तें होणोन जात जाल्यार ती चोयना आनी तेणें देखून आमी समज पंचायतीन देखून मानाय घाल हें केलो जाल्यार सॉल्व जाता आमचे सान सगळे त्रास आनी हेल्प कोतल्याकूय आतां मानेसो इंकोण सारकें सोंस बुडोन आसलोलीं पावस पोंड हितूक पावस पोंड आनी ती 4 दीस देखून बुडोन सारकीं बुडोन आसलीं आमकां एक आंज बडो असो येयन फ्रॉम नोवेर तेणें आमकां हेल्प केलें म्हूण आमी सगळीं तेका देव बरें कर म्हणटाय इतू शेत बुडोन आसलोली ती आतां तुमच्यान चोवपा जाता फाटल्यान सारकी ड्राय जालो हाय पूण आमगे 4 दिसां मदें 5 दिसां मदें शेत बुडोन आसलो तें कुसोलां
आनी ताका लागून आमकां आमगे सगळे शेतकारांक गोवोरमेंटान हेल्प करपाक हांव मागोतां तुमच्या मिडियातल्यान आनी कोणाक हेल्प केलें ताका देव बरें कर म्हणटाय आनी मुखार फुडाराक आमगे हांड आमकां ती सदां वॉटर फ्लो कंटिन्यूअस आसपाक आमकां CRZान नाजाल्यार कोणा ऑथॉरिटीन एक मशीन हिंगा मशीन दवरचें आनी ही हॉटेलाचे सँड बॅग्स घालताय ती घालची न्हू तें ब्लॉक कोता उदक वॉटर प्रेशर आहा तो ब्रेक कोता आनी वॉटर फ्लो जायना आनी ताका लागून त्या हॉटेलाक लागून ही सगळी शेत बुडटाय. तर थिंग मुखार पयली वाट आहा न्हू थिंगा बॅग घायली कोणे दोन कोणे बॅग गायलो हाय नानो रिसॉर्टान बॅग गायलें आनी हॉटेल बेलिजान बॅग गायलो हाय ते बॅग ब्रिजी पोंदा बॅग आहाय ब्रिजी पोंदा बॅग आहाय नानो रिसॉर्टाको बॅग आहाय तो वॉटर फ्लो प्रेशर आहा तो लो जाता आनी सगळें उदक वचना बॅग येता. नाजाल्यार त्या मनशान हें चोयचें हांवें पंचायती कंप्लेन केल्या ओ केलें ना तें आनी बोर्ड मेंबराक सांगिल्लां ओ सांगलो ना तें त्या मनशान मातशें तेंको विचारचें. पंचायती लेटर हेडू पंचायती लेटर हेड सरपंचान सायन मान दिली तुमकां चोय आहा डेट आहा सगळें आहा कलेक्टरान दिली डेप्युटी दिली आनी WRDन दिलो आहा सगळें केलो आहा त्या मनशा कडेन खबर ना आसतली आनी एक पाटी हें चोयचें तेणें आनी कॉपी बी जाय जाल्यार म्हाका फोन करचो सगळें आमी कडकताय आनी आमी शेतकार म्हणून सगळो लोकूय जाणा इतलें सांगून देव बरें कर म्हणटा आनी तुमकांय देव बरें कर.